पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आनी जेजूच्या कृपेन भरिल्ली आयची सांज आमी हांगा आनी ह्या दिसाच्या भेटेक समोरणे आमी सगळ्यांक तुमकां येवपाक खूब वर्सां ह्याच जाग्यार आमची भावार्थी बाजवून फ्रांसीस सागराच्या आस्त्राकार रावून ताका ल्हानशा हॉटेलांत दिसाची भेट समरोवंक आयती जाताली. काळ बदलल्या उपरांत 5 डिसेंबराचे 1971 वर्सा कोपेल आसलें तें इग्रोज करूंक आमकां देवान भाग फावो केलें. देवाक आमी आर घालता. आयज आमचे पिरगोचेक 50 वर्सां भरतात. आयज ही समारंभ आमी करूं आनी देवाक आनी दिनवासून सगळीं क्रिस्ती भावार्थी हांगा जमल्या. बाजून फ्रांसीस सागराच्या आसऱ्याखाल जिवन आमच्या इगोर्जेच्या भांगराचो उत्सवच्या देण्या पासत आमी देवाक आर घालता. आनी त्याच भशेन त्या देण्या खातीर पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवाक दिनवासून आमी आयल्या. त्या लामादीक 50 वर्सां मध्ये देवान आमचेर खूब बेसावां आनी आमकां देवांनी भरल्यात आनी जायते बरेपणूय आमच्या सगळे कडेन फावो केला. त्या खातीर आमी देवाक आर्गां घेतना आमची काळजां उल्हासतात. आमी ह्या परबेच्या मिसाक वांटो घेतना दर एका पिरगेची मागणी नितेसावां आनी अदीक करून जी बायलें आसलेलीं तांचीय मागणी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत सांत फ्रांसीस सागराच्या आमच्या आस्काराच्या मजतीन मिसाचे भेटेन देवा लागीं उबारल्या. 50 वर्सांच्या उत्सवा पासून देवाक दिनवास आवडीन पयली सुवातेर सगळ्यांक तुमकां परबी सगळ्यांक तुमकां शाबासकी. तेच बरोबर देवाक तुमी दिनवासता आसतना आमी सगळीं फुडें तुमचे फिरगोजेची न्हय पूण आयज तुमचे बरोबर ह्या समारंभाक एकठांय जाल्ली देवाक आर्गां दिता. सगळीं आमी जेन्ना देवाक आर्गां दिता वेगवेगळ्या देण्या पासत ही सगळी देणी जी देवान आयज पासून आमकां दिल्यात त्या देण्या पासत कोपेल आसतना जावन आयज पासून इगोर्ज जाल्या उपरांतूय तितली देणी पवित्र संस्कारां वरवीं तशेंच हेर देण्या वरवीं एक फिरगोजेन आमकां मेळ्ळ्यात. त्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासी आर्गां दिवया. जितले बावतिजम जाल्यार जितलीं काजारां जाल्यार तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया. जायती कडेन आमची भाव भयणां ह्या 50 वर्सांनी सोंपून गेल्या तांकां देवान सर्गीचें राज फावो केलां ह्याच विस्वासान देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर देवान आमकां दिल्ली देणी फावो ते परी वापरून देवान आमकां दिल्ल्या देण्या पासत ताचे उपकार आठवून पण आमी जायते फावटी चुकल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. सोम्या जेजू दोन दिसा मिसाचे भेटी वरवीं तूं आमकां हांगा एकठांय करताय पूण जायते पावट हे संदेचो आमी बरो फायदो काडूंक ना. आमचे बेसारमायेक वो आलसायेक लागून जायत घोडे जायते पावट मिसा बलिदानांतल्यान तुका भेटूंक आमी येवंक ना. आमकां बोगोस क्रिस्ता जेजू मिसाचे भेटेंतल्यान तुज्या जिव्या उतराचो उजवाड घेवंक जिवंक तूं आमकां पाठयताय. समुदायांनी वांटो घेवंक देवाच्या उतराची परगोटणी करूंक आमी वावुरल्या पूण जायते पावटी आमच्या जिवितांत तुजो संदेश जिवंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सोम्या जेजू आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची वाड जावंक आमचे फिरगोचे
वावुरतले यात्रिकांक वरवीं तरेतरेचे उपाय आमकां फावो जाल्यात. पूण जायते फावटी आमी फकत आयतारच्याच मिसांत वांटो घेतला आनी असल्या भावार्थान आकानेच्या कार्यावळींनी वांटो घेवंक फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणाच्या दिसाचो वर्सान वर्स तुझे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुझे परजेची मागणी दयेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुभापणान सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफारान शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवटाशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा जळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडून
वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. ताणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, मूठभर मातपीठ आसा आनी बाटलेन इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोडो एकठांय करतां आनी ते उपरांत आमी मरतले. एलिजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलें तशें वचून कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यंत दोडान पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती वस्तोरी गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेयली. एलिजा उदेशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें दोणान पीठ उणें जावूंक ना, ना म्हूण बाटलेन तेलूय सोबूंक ना. देवाचें उतर. बरयलोलें चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणी, मनशांनी केल्लें पवित्र स्नान खऱ्या पवित्र स्नानाच्या फकत एक चीज. असल्या पवित्र स्नानान जेजू भितर सोडूंक ना. तो खरें म्हणल्यार
सोर्गीच्या पवित्र स्थानान भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले मुयतें रगत घेवन पवित्र स्थानान भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली पेटोवणी बोगोर करची गरज ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो यत्न करून पातोक काडून उडोवन तो दिश्टी पडलो. जशे मनीस एक पावट मरतात आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा तशें सोमेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवं. क्रिस्तान एकेच फावटी आपणाचो यत्न केलो आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारुणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतोरें. Survispor तुमचे सवे आसूं. मार्क बरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले शिकवणेन जेजून उरपंचेक बळे धर्मशास्त्र्या विशींचो तूर रावात. लांब लांब आंगावळी घालून भोवंक दिट्यार सलाम घेवन देवस्थानांनी वयल्या जाग्याचेर बसून आनी जेवणाक पयल्यो स्वातो घेवन तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्याची फिसां घेवन विधवाची घरादारां ते खावन उडयतात. तांकां त्या लांब जोडटी फावो जातली आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन तुडू घालता ते चोत्रायेन पळोवन आसलो आनी सवार गिरेस्त मनीस खूब तुडू घालताले.
तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुकुल्ले नाणी एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांत आपोवन हाडून ताणें म्हणली, पेटयेन दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओतीक घाला. तर सगल्यांनी ओगळे आसले तातलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने तिच्या भाव भयणीनो 50 वर्सांचो समारोह उत्सव आनी ह्या उत्सवाच्या दिसाक आमी आयज सगळीं खुशाल. नियाळाक आमच्या आयचे 50 वर्सां भरता आसतना देवाचें उतर काय बरें आसा तिनूय वाचपाक बरोसो संदेश आमकां दिता. ह्या पयलीं ही एक ल्हानशी वोपार आयकुया. ही वोपार एका उंदराची, उंदीर म्हणल्यार जाणा न्हू, थोडी जाण इंदूर म्हणटात, इंदूर, उंदीर, मावस ऑर मायस. तो खंय कोणाच्या घरान सद्दां धांवता, ह्या वाटेन धांवता त्या वाटेन धांवता, त्रास करतालो, खंय खंय हळशीक करतालो, खातालो वयतालो. म्हणटूच हो जो ओनर आसा ताणें खंय म्हणलें तो सगल्याक वचून पिड्ड्यार करता, हळशीक करता, तेचे फावटी एकूच कडेन ताका दवरपाक एक तरकीब काडली आनी एक जार घेतलो. जार म्हणल्यार एक बुयांव कसो, आनी त्या बुयांवान ताणें तांदूळ घालून दवरले आनी तो उक्तो दवरलो. हो उंदीर दिसाच्या दिसा त्या बुयांवान येवन आपणाक जाय तितलें खातालो आनी वयतालो. ल्हवू ल्हवू तें उक्तेंच आसता म्हणटच तो थंयच रावलो आनी आपणाक जाय तितलें खावंक लागलो, कित्याक कोण ताका आडय नासलो, कोण त्रास करिनासलो. खावून 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 काबार जायत आयले तांदूळ. कितें जातलें? तांदूळ काबार जाता आसतना वयर जो आसलोलो उंदीर तो आतां तांदूळ खावून 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 सोंपला सोंपला पावत रावलो. आनी जेन्ना ताचे ते तांदूळ सोंपले तेन्ना भायर सरूंक सोदतालो आनी दुसरें जेवण सोदूंक, पूण तेच्यान जायना जालें. थंयच उरलो, कित्याक डिस्टन्स आतां वाडला. जरी तर कितेंय खातालो जाल्यार हो जो ह्या घराचो धनी आसा ताणें कितेंय घालीत जाल्यार ताका खावपाक मेळटालें आनी तो घालतालो, तो घालता तें तो खातालो. पूण थंयच समजनासतना ओळखनासतना एके भाशेन थंयच धरून उरलो, पोन जावन उरलो, ट्रॅपान पडलो. भाव भयणीनो, आयज ही वोपार कित्याक? आयज काय बरो 50 वर्सांचो समारोह तुमचो. 50 वर्सांनी कितें केलां? 50 वर्सांनी कितें मेळ्ळां? 50 वर्सांनी कितें दिलां? हाचेर घडी आयज एक नियाळ केल्यार बरो. आयची वाचपां आमच्या मुखार काय बरो संदेश मांडटात. हाचे पयले वाचप आमी राजाच्या पुस्तकांतले वाचता एलिजा प्रवादी विशीं. आतां एलिजा प्रवादी म्हणटा तो आहाज जेन्ना राजा आसलो तेन्ना आयलो आनी हो आहाज राजा जिजाबेल म्हणटा तिचे लागीं लग्न जालो, ती राणी जाली. जिजाबेल म्हणटा ती जुदेव न्हय, ती कोण भायली. आनी ती जेन्ना लग्न जावन आयली तेन्ना ती आपल्या देवाकूय घेवन आयली आनी राज महालान तिच्याय देवाक आल्तार बांदले, कित्याक राजा तिचो घोव आनी राजा सांगता तें जाता. आनी राजा राणीचें आयकता आनी म्हणटा बरें तिकाय आपल्या देवाक आल्तार आसूं दी, बाल राजा, बाल देवाक. म्हणटूच हें केल्लें तें देवाक मानूंक ना. आपल्या प्रवाद्याक धाडून ताका संदेशूय दिलो आहाज राजा, पूण ताणें तो मानून घेतलो ना. ल्हवू ल्हवू तोय पुजा करपाक लागलो हे जिजाबेल राणीच्या देवाची आनी देवाक क्रोध वाडलो, राग आयलो. आमचो देव प्रेमाशयेचो देव आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. दुसऱ्या देवाक थंयसर हाडप म्हणल्यार ताका मान्य ना. आनी ह्या पासत
ह्या राजाक खास्त फावो जाली आनी ह्या राजाक खास्त म्हणल्यार ह्या राजाक फावो जाली आनी तांच्या राज्यान 3 वर्सां दुकोळ आयलो फॅमीन म्हणटूच जेवण खावण काबार जायत असले असल्या वेळार आयची ही खबर आमी आयकता जेन्ना जिजाबेल राणी एके वाटेन ह्या प्रवाद्याचेर एलिजा प्रवाद्याचेर आड आसली कित्याक तो स्वत उलयतालो तांच्या तोंडार मारतालो राजाक जायते शिकोवन दितालो आनी राणयेचेर जिजाबेलाचे जे देव आसात तांचेर आड उलयतालो तिच्या प्रवाद्याचेर आड उलयतालो तांचेर जैत व्हरतालो देखून एलिजा प्रवादी थंयसरलो वडसरून ह्या गांवांत सिदोन म्हणटात त्या गांवांत सारेप्ता म्हणटात त्या नोंगरान एके भाशेन पळून आयलो आनी तेन्ना ही विधवा ताका मेळ्ळी जी काणी आमी आयज आयकल्या तिचे लागीं ताणें उदक मागलें आनी ती उदक दिवपाक म्हूण मुखार सरली पूण उदक मागलेलो एलिजा प्रवादी रोखडोच आनीक एक मागता म्हाका इल्लोसो हुंडोय हाड आनी तेन्ना हे विधवेन जो जबाब दिलो तो बडी आयज आमकां खूब गरजेचो आनी तिणें म्हणलें बडे म्हजे लागीं जेवण खंयचें सगल्याक दुकोळ पडलेलो आसा कोणाच लागीं जेवण ना म्हजे लागीं फकत इल्लेशें मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेन थोडेशें तेल ताचे वरवीं हें आयज आमचें निमाणें जेवण हांव आनी म्हजो पूत आयज तें निमाणें जेवण जेवतले आनी मागीर आमी मरतले आनीक कांयच ना दुकोळ पडलेलो आसा कोण आमच्या आदाराक पावचो ना आनी आमचेय लागीं आनीक कांयच करूंक जायना हें निमणें जेवण जेवन आमी मरतले बाबडीन इल्लोसो नियाळ आमी आमचेरूच करीत जाल्यार आयज आमची परिस्थिती कितें जाली 50 वर्सां वो ताच्याहून पयलीं आनीकूय घडये 150 वर्सां इतली वर्सां देवान आमकां जायत्या देण्यानी बोल्ल्यात उपरांत हो जागो काय बरो हांगा काय बरो आमची जुवारी नदी आनी आमचो आरबी सोमदीर दिसती पडटा तें पळयत जाल्यार जिवाक बरें दिसता हांगासर काय बरो पोर्ट आसा हार्बर आसा आनी जायते लोक वो जायतो धंदो वो जायत्यो वस्तू जायतो कार्गो हांगासर येता कितले जाण हांगासर काम करून गेले कितल्या जाणांनी आपली पोटां भरलीं कितल्या जाणांनी आपले घोराबे वयर काडले जायते बरेपण देवान आमकां ह्या जाग्यार काम दिलां हें आमच्यान म्हणूंक जाता आयज जायत्यो वस्तू आमी घेयत आयल्यो देवा कडली आयज जायतो आमी वावर करीत आयल्या घडी त्या उंदरा भाशेन आमची घोत जाल्ली आसा काय आतां खंय तरी आमचो वावर जो आमी नेटान करतले तो उणो पडला खंय तरी आमी आनी कोणाचेर एके भशेन धरून रावल्या डिपेंड जावपाक लागल्या घालीत जाल्यार जेवण मेळटलें ना जाल्यार आमचो लेवल सारको सकयल गेला आमच्यान भायरूय सरूंक जायना आनी आमचें जेवणूय तयार करूंक जायना वो ते विधवे भाशेन आमी घडी आयज म्हणपाक पावल्या काय काबार सोंपलें आमचें गोंय काबार आमचें वास्को काबार आमचो हार्बर काबार आनी थोडेशें उरलां थोडेशें उरलां तें आमी मुठभर आनी इल्लेशें तेल उरलां तें घेवन एक निमणें जेवण आमचें करतले त्या उपरांत आमी मरतले आमी मागीर काबार जातले हें म्हणून जायतीं जाणां हांगासरलीं भायर सरून पासून दुसऱ्या गांवांनी गेले आमचे फिरकोचेर जायतीं जाणां सेटल जातात आतां त्या वाटेन चिखलेच्यान वा आनीक दुसरे कडेन गांव सोडून वचपाची पाळी जायत्या जाणांचेर हांगा ह्या वास्को शारांत एके भाशेन आयिल्ली आसा घडये धुल्लो घेवंक जायना घडये गोडशाचो धुल्लो घेवंक जायना वो आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो जातात वो करून आमचो पोट जो आसा ते बाबतीन वो आमचे नुस्तेकार जे आसात ते बाबतीन जायते उदक पासून आमचें उणें जायत वचपाक लागला वो ताका मार पडपाक लागलेलो आसा डिस्ट्रॉय जावपाक लागलेलें आसा एके भशेन आमच्या सृश्टींत जी देणी आमकां देव दीत आसा ती उणी जावपाक लागल्या वो आमचेर बेसारमाय येवपाक लागल्या आमकां आळसाय येवपाक लागल्या वो आमी निराशी जावपाक लागले असलें जाता काय जाल्यार ह्या 50 वर्सांची आयज समोरवणी करता आसतना ही समोरवणी म्हणल्यार भोव करून जेन्ना 50 वर्सांचो उत्सव करतात पवित्र पुस्तका प्रमाणे 7 वर्सां 7 पावटी मेजल्या उपरांत ताच्या उपरांत जे वर्स येता तें 50वें वर्स
आनी 50व्या वर्साक उत्सवाचें वर्स म्हणटा. तर हे फिरकोशीन आतां आमी जेन्ना हें उत्सवाचें वर्स करता तेन्ना त्या उत्सवाचें वर्स खेरीत भाशेन नव्यान बांदून हाडूंक जाय त्यो वस्तू जे आमचे सांडलेले आसा ते परतून घेवूं. वो उर्बा जी आमची देंवलेली आसा ती आमी उर्बा परतून पेटोवं. असलो सोयी आमकां ह्या उत्सवाच्या वर्साक जावपाक जाय. 50वें वर्स तुमचें उत्सवाचें वर्स. खेरीत भाशेन असली उर्बा नव्यान पेटोवन हाडपाक, असली उर्बा नव्यान बांदून हाडूंक, जें कितें मोडटा, काबार जाता, सोंपता अशें दिसता तें नव्यान आमी वयर काडूं. हें करपाक आमी तयार आसा काय? दुबावेरी हें करतले जाल्यार सॅक्रिफीस जाय तो जाय. आमची बली दिवपाक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमी आयकता सगळ्यान व्हडली बली ती आमी कोणाच्यान करपाक जायना, पण जेजू क्रिस्तान आपणे आमचे पासत केली. जेन्ना आमी साणून पडल्या वो पातकान पडल्या वो आमकांच सोडोवपाक आमच्यान जेन्ना जायना तेन्ना जेजू क्रिस्त आपण मुखार सरलो आनी ताणें आपणाची बली केली. तोच यादनीक, तोच बली. आनी ही बली ताच्या रोगताची बली. आनी ही बली मुखार आनी दुसरी खंयचीच बली चलना. आनी हें बलिदान जेजून केल्या उपरांत दुसऱ्या खंयच्याच बलिदानाची गरजूय ना. पण भाव भयणीनो, दोन दिसाक आमी आमच्या जिवितांत कितलीं बलिदानां करता, आमी कितले सॅक्रिफीस करता. जावं आमच्या घराब्या पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या आवय बापाय पासत, वो आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत जायत्यो बलयो आमी करता, जायते सॅक्रिफीस करता. थोडीं जाणां दीस रात एक करून वावरता, थोडीं जाणां सुबेज वावर करता. तेच बरोबर दुसरे वाटेन थोडीं जाण चुकलोलीं आसा. थोड्यांनी आपणाचो आपस्वार्थ वयर काडून दवरून फकत एक वाटेन आपली पावलां मारलेलीं आसा. थोड्यांनी फकत ही देणी जी देवान दिल्ली आसा तातूंतल्यान आपणाकूच गिरेस्तकाय जायती कमायल्ली आसा. आनी आजून पासून जायते जाण असली आपली गिरेस्तकाय आपणाक कमावपाक सृश्टीचें निसणपण करीत आसा, दर्याचें निसणपण करीत आसा, आमची देणी जी आसात तांचें निसणपण करीत आसा. एके भाशेन आमचे गांव विकीत आसात आपल्या इल्ल्याशा आपस्वार्थीपणाक लागून. जाल्यार तांच्या नांवान बोवाळ मारपाची आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून कितें केलें तें पळोवया. आयच्या शुभ वर्तमानान 2 वा 3 वस्तू आमी आयकल्या. एक, पयले सुवातेर जेजून हे जे धर्मशास्त्री आसले वो जे आपणाचेंच व्हडपण दाखयताले तांकां एके भाशेन शिटकावणी दिता व तांची तो टिका करता आनी आपल्या शिसांक सांगता तांचे सारकें जावचें न्हय, तांकां पळया. ते इतले सोदतात आनी आपुणूच व्हडले म्हणून दाखयतात, देवा मुखार आपली मिजास करतात, परजे मुखार आपली मिजास करतात, आपुणूच व्हडले जाल्ल्या भाशेन जियेतात. दाखयतात एक पूण करतात दुसरे. विधवांक पासून लुटतात, तांची घरां खावन घेतात, दुर्बळांक एके भाशेन लुटतात. आनी ही शिटकावणी दिता आसतना जेजून म्हणलें तांकां देंवन लांब झोडटी फावो जातली. खरी खबर. आयज 50 वर्सां मनयता आसतना हें आमी म्हणूंक फावो. आमचे भोंवतणी जें कितें आमकां दिश्टी पडटा, जायते फावटी आमी म्हणटा हें केन्ना बंद जातलें, वो कशें सोंपतलें, वो आमी कितें करपाचें. जाल्यार ही वड गरजेची. त्या लांब झोडटी फावो जातली. जी कोण चूक करीत आसात आनी बदलूंक सोदनात आपलें जिवीत, वो त्याच वायटान रावन जी दुसऱ्याची एके भाशेन फायदो काडूंक सोदतात, आपस्वार्थीपणान आपुणूच गिरेस्त जावंक सोदतात, झोडटी चुकची ना. हें एके वाटेन. जाल्यार दुसरे वाटेन जेजू पळयता, चोत्रायेन पळयता, ऑब्जर्व कितें घडटा आपले भोंवतणी. आनी ही चोत्राय हें ऑब्जर्वेशन करीत भाशेन देव मंदिरांत जे कोण हे धर्म पेटीन दुडू घालताले तांकां दुबाविरेक आनी दुसऱ्योय जायत्यो वस्तू आसात ज्यो जेजून बारकायेन पळयल्यात आसतल्यो. आयज आमकां जायत्यो वस्तू आसात बारकायेन पळोवपाच्यो आनी बारकायेन पळयल्या उपरांत समजून घेवपाच्यो. जंय टिका करपाक जाय ती टिका करपाची आनी जंय तोखणाय करूंक जाय ती तोखणाय करपाची. जेजून तोखणाय केली हे विधवेची. जरूय ते धर्म पेटीन घालपी जायते आसले, गिरेस्त मनीसूय आसले, दुर्बळूय आसले. वो सादे एके
भाशेन मिडल क्लास आमच्यान म्हणपाक जाता तसले आसले आनी गिरेस्त आसात ते काय बरें कितले कितले दुडू घालतात तांचे लागीं जायतो आसा दुडू आनी जायतो आसा म्हणटच ते जायते घालतात पण जेजून तांची तोखणाय करूंक ना पूण सोबे बाजार तोखणाय केली एक दुबळे दुर्बळ विधवेची जिणे फकत 2 नाणे घातलेले चड कांयच न्हू पूण हे 2 नाणे म्हणल्यार तिचे लागीं आसले तितले आपल्या जेवणाक खाणांक जाय आपल्या उदार पसणाक जाय ते तिणें त्या धर्मपेटीन घातले हांवें कितें दिलां भाव भयणीनो आयज 50 वर्सांचो उत्सव करता आसतना थोडे जण एकल्यान आमी हे फिरगोजेच्या वांगड्यांनी भोव करून आयज चिंतपाची गरज आसा हो प्रश्न करपाचो गरज आसा हे म्हजे फिरगोजेक हांवें कितें दिलां हांवें कितले दिल्यात दुडू न्हू पूण म्हजो वेळ कितलो दिला म्हजे गुण कितले दिल्यात ही फिरगोज वयर काडून आनी हे फिरगोजेचें जिवीत पवित्र सभेचें जिवीत जिवाळ करून हांव कितलो वावुरला कितलो मुखार सरलो त्या प्रमाणे तोखणाय तुमी आपल्या आपणाकूच घेवची जेजू तुमची तोखणाय करता तुमी जितलें बरें केलां हे पवित्र सभे पासून तुमचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा जावं आर्थीक मळार जावं आत्मीक मळार जावं तुमच्या गुणा वरवीं जावं समाजीक मळार जितलेंय कितें तुमी ह्या तुमच्या गांवा पासत तुमचे फिरगोजे पासत आनी तुमच्या भावार्था पासत केलां जेजू तोखणाय करता पूण तेच बरोबर उरफाटें जरी तर बरेपणाची वाट धरूंक ना आनी बरेपणाचो सांगात दिवंक ना पूण उरफाटें केलां जे कोण चूक करतात वायट करतात काबार करतात निसंटन करतात तांचो जरी तर आमी सांगात दिला जावं आमच्या ओगेपणान वो जावं आमी त्या वायटान मिसळ जावं जाल्यार उगडास दर्या ती झडटी म्हणटा ती आसा हें बिस्तें उतर लांब झडटी जातली अशें जेजून म्हणलां तर हें सगळें मनान दवरून भाव भयणीनो आमी खंय आसा आयज आमचें काम कितें आयज आमचें उदार पासवण कसलें त्या उंदरा भाशेन आमी आयज आमकां जें कितें पडटा तें घेवपाची पाळी आमचेर घेवपाची आसा काय वो आमी आमचो वावर करीत रावतले आमचे हात पांय आजून पासून सुडसुडीत आसात ते बेसार मायन घोट जावंक ना त्या उंदरा भाशेन पूण आमी आमचो वावर दिसा दिसपट्टी करून दुसऱ्याचेर धरून न्हय भोव करून जे कोण भीक घालतात जे कोण आमकां विकते घेवंक सोदतात तांचेर धरून न्हय पूण सदांच्या सदांच आमचो स्वताचो वावर करून ही 50 वर्सांची जेन्ना आमी समरपणी करता तेन्ना हे नवेपण आमचे फिरगोजेन आनी आमच्या भावार्थाक हाडून आमी समरपता जाल्यार आमकां तोखणाय फावो तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागता आसतना देवाक कारगां दिवया आमचे पासत देवान जायती बरेपणां केल्या जायते याज्ञीक हे पवित्र सभेंत येवन गेल्या आतां सद्याक आमचे पालोटी फादर्स कितें भाशेन काय बरो वावर करता ते फिरगोजे पासत जायते बरेपण हाडपाचे प्रयत्न करतात तेन्ना हे बरेपण हाडून तांचे बरोबर आमी सगळीं वावरून गोंयार आसपाकूच जाय आनी हांव समजता तुमी वावरतात म्हूण ह्या पासत तुमकांय शाबासकी तुमची तोखणाय करपाची आयज आनी त्याच बरोबर ह्या उत्सवाच्या वर्साक देवाचो आशिर्वाद आनीक मेळटलो हो आशिर्वाद आमी सदांच जिवाळ जावपाक आनिकूय देणी आमी देवाची घेवपाक आनी जें कितें देवान आमकां दिल्लें आसा तें आमी सगल्यांनी बाराबर एकवटान रावन सांबाळपाक तर हें जावन आमी हे भेटीन कृपा मागुया आनी आमचें जण एकल्याचें अर्पण ह्या उत्सवीक वर्साक देवाक करुया सगळीं उबी रावया आमच्या भावार्थाचो उत्सव तर आमची भावार्थाची उच्चारणी आमी सगळीं नेटान आनी सांगातान व्हडल्यान करुया सतमानता देवा Pokój
आमचो देव सदांच आमची मागणी आयकता. ह्या आमच्या उत्सवाच्या दिसा करीत भाशेन आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बेस साहेबांनी याज्ञिकांनी तशेंच पोटवाशी बाप भयणांनी आपल्या जिवितान आनी गवळीक वावरान विस्वासान जेजूची सेवा चाकरी करून आनी आपल्या मार्गदर्शनांतल्यान आपले पोरचेक भावार्थान वाडून फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दोन जातकात असले भेदभाव वेगळोचार पयसावूं सगळ्या धर्माच्या मनशांक आपआपले कायदे सरळपणी पाळून आयतेपण दिवन बावल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे फिरगोचेन वेगवेगळे सोमतीनी वरवीं बेस बरे तरेन फिरगोचेचो वाव चलता. दर एके सोमतीच्या वांगड्यान आपआपली जबाबदारी ओळखून घेवन मोगान आनी सेवे चाकरेच्या मनान आपलो बरो वाव फुडें करून तांकां दर एकल्याक बापाचो आदार मागुया. ह्या 50 वर्सां फाटीं आमचे फिरगोचेन जायते याज्ञीक पावल्यात. तांच्या बऱ्या वावराक लागून आयज पासून आमची फिरगो जिवाळ आसा. आयज खेरीतपणीन तांचो उडास करतना मरून गेल्ल्या याज्ञिकांक ससनाचें सूख आनी आतां वावुरतल्या याज्ञिकांक खुरी आत्म्याची भलायकी आनी मनाची शांती दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी. ताचे देखींतल्यान आमचे फिरगोचेन जियेतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान बाबार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी जिवून बावल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या खबरार जायतीं आमची बाबा भयणां आपलो दिसपटो जोडून वावर करतात. तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी फावो जावं आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद घालून बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजती बापा लागीं मागुया. आयचो समारोह बरे भाशेन जावन जायत्या बऱ्या नेटणाऱ्यांनी आमकां मागण्याचो तेंको दिला. तेच परी फूल ना पाकली दिवन हो समारोह अर्थाबरीत करून आपलो आदार दिला. तांचेर आनी तांच्या वाव दोंड्याचेर तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर बागयोन फ्रांसीस शावेराची विनोदी उपोट बेसावां दिवन बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या उत्सवाच्या दिसाक देवा मुखार दवरुया. भावार्थान विस्वासान तुमच्या मागणी देवा मुखार दवरात. जे कितें तुमी ह्या वेळार देवा लागीं मागतात तें फावो जाल्यार खरेंच मेळटलें म्हणून ह्या विस्वासान मागतात. सर्गीच्या बाबा ह्या उत्सवीक समारंभनी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती मागणी दयेन आयकून घे आनी तुजे खुशी प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. उंडो आनी सोरो. आमच्या जिवितांत कोस्ट आनी त्याग केल्यारूच आमकां ताचो बरो फळ मेळटा. जेजून आमचे सोरवणे पासत आपल्या जिवाचें बलिदान केलें
आनी आमकां सोडवण फावो केली. ह्या 50 वर्सां फाटीं आमचे फिरगोजेन वावरून गेल्ल्या सगळ्या यात्निकांनी, लौकीक भावा भयणांनी आमचे फिरगोजेन क्रिस्ती भावार्थान जिवाळ करून आपल्या जिवितान जायतेच त्याग केल्यात. ह्या वेळार उंड्या सोऱ्या बरोबर हो तांचो वावर बापाक उबारतना आनी ताचेच परी सेवेक चाकरेचें मोल आपणावून आमच्या फिरगोजीच्या बरेपणा पासत एकवटान वावुरपाचे आवडे आनी ह्या उंड्या सोऱ्या परवीं बापाक उबारता. केक केक जावन आसा बोरसाणीची आनी कुशालकायेची खुणा. आमी केक आमच्या कुशालकायेच्या सवरणेक हाडटा. आयज आमचे फिरगोजीच्या भांगराचो उत्सव मनयता आनी ही केक आमी यात्निकाच्या हातान घालतना सदांच आमच्या फिरगोजकारांच्या जिवितान मोग, एकोड आनी कुशालकाय वाडून रावून आमच्या पात्रोन सांत फ्रांसीस शावेराचे भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितान तोच अनुभव हाडून सदांच जेजू आमचेशी तूं राव.
सर्वेस्परा तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तसली बली कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां भरुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व वेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताये जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मनाक हें दिसतें घर बांदून तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय हांगा तूं तुजी शीं चलून बेतल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबो नासतना तुजे कृपेचो आदार दिताय तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें उगडीत जाणवायेन आनी मोगान येवची लाय ताची तूं ह्या घरान विचित्र संस्कारांनी खुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडून हाडटाय कित्याक हांगा तूं जिव्या फातराचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांशेक प्रितुमेचे जेजूची कुडार कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय हे परी सर्गीच्या जेरुसलेम ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन बघूंक मेळटलें देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे मंदिरान तुज्या खरपणाची आमी स्तुती गायता बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हीच खुशी गोश्ट मरण सुवेचे यादी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खाया ही मोची कूड तुमची पासत समोर तुमची हेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ही आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सवेस्त घेयात आनी हातले पियेया ही म्हज्या रोगताची काच नव्या दिसासनीक कराराचे रोगो
हातकांचे ही बोगसणे मिळच्या तुमचे ही पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत देवा रोतोले हे मोशा उडासा तोरा. Havartaco dul purgutuia बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवकले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तून मेल्ल्यान ती आमच्या भावभणीची कातरूत कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तशी पडसडीत गामावत करूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची वायट संगती तिच्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोरदुता, भाग्योन फ्रांसीस शाबियार आनी सर्व काणी तिका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं, ह्याच जेजू सांगाता, ह्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. वर्साचो उत्सव आनी ह्या उत्सवा पासून देवाक दिनवास देवाक आर्गां खुशाल जावया आनी सगळीं आमी देवाची भुरगीं आमचो बाबाक आनिकूय गोखंड करून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बाबाक उलो मारया. आमचे बाबा सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावात्याचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवडचून येताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. Jesus,
मोगाळ जेजू, ह्या वेळार तूं आमच्या काळजान विराट करूंक आयला देखून तुका आमची आर्गां भलायेन तुजो मोग आमी उरवूंक आमकां आयती कर. फाटीं 50 वर्सां ते आयज मेरेन तुजो वावर फुडें करूंक आमकां तुजो भरपूर आदार दिल्या पासत तुका आमची आर्गां. ह्या 50 वर्सांतल्यान आमचे वावर तुवें पडवत केलोय. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. 50 वर्सां फाटीं ह्या जाग्यार कपेल आसले ते इगोर्ज करून जायते आमचे यादनी तशेंच ह्या गांवचे लौकीक वावुरल्यात देखूनच आयज आमकां ही समोरणी करूंक बाग फावो जालें. तांचे उदास वेळ पासत तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आमचे उदार सेवेंतल्यान हो आमचो वाव आमी उमेदीन चालू दवरूंक तुजें बोड आमकां फावो कर जेजू. जरूय आयज आमचो गवळी बाबा फिलीप नेरी फेरांव आमचे मदें हाजीर ना, ताची सगलो आमकां तेंको आदार आमकां भास्करा देखून तांचे पासत तुका आमी दिनवासता. ताच्या दर्शनाखाल आमी सदांच चलूंक आनी आमचे सेवेंतल्यान तुका आमी दुसऱ्यांक परगटूंक तूं आमचे शिराव जेजू. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बाबा, आयज ह्या समारंभा दिसा पवित्र रितींनी आमी तुजी भक्ती केल्या. तिचो आमच्या आत्म्यांक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरान तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फोड आनी काळजाचो संतोश सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुताक जेजूचे नांवी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा व्हड खुशालकाय भोगता इतली तयारी जावन आनी इतली तयारी केल्या उपरांत आयच्या दिसा मिसाची समोरणी ही 50 वर्सां समोरून आमकां आमच्या देवान आमकां आमच्या पात्रोनान आदार करपाक बोड फाव केली. देखूनच आयच्या दिसाक पयले सुवातेर हांव दुनिया देवाक
काळजांसान उपकारता आनी ताका दिनवासतना खेरीतपणी ही आमची दिनवास न्हिदूस आमी ताका आयच्या दिसाक दितात, कित्याक इतली लांब तयारी करूंक इतलो सहकार तेंको ताणें आमकां दिलो, आमच्या मागण्यांचो फोड ताणें आमकां दिलो. देखूनच काळजांसान देवाक पयले सुवातेर दिनवासता. आयच्या दिसाक दिनवासूंक सोदता आमच्या पात्रोनाक सांत फ्रांसीस शावेराक, कित्याक आमची जेन्ना मागणी आमी ताच्या सभेक घाताली तेन्ना ताणें केन्नाच आमकां ना म्हणूंक ना. देखूनच आज इतलीं जाणां आमी एकठांय जाल्लीं आसात होच भावाक होच विस्वास ताच्या सभेक दाखोवंक. म्हणटच आमच्या पात्रोनाक सांत फ्रांसीस शावेराक दिनवासता, कित्याक ताणें आमचें दोन एक कुटूंब राखले आनी सांबाळले. आयच्या दिसाक दिनवासूंक सोदता आमचो मुखेल यादनीक आमच्या पासत मिसाची भेट ताणें भेटयली, देवाच्या उतराची मोडणी ताणें केली आनी देवाचें उतर आमचे समी पोरगोड केलें. आमच्या ह्या सांताचेर ताणें नदर मारली आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिविताची चवकशी करूंक ताणें आमकां आदार केलो. देखूनच फादर पॉल मॅक्स ताका काळजांसान दिनवासता सेंट फ्रांसीस फिरगोशीन चिकालीं हेच नांवाची आनी सांताच्या फिरगोशीन तो वावुरता. देखूनच आयच्या दिसाक बरी भाशेन हे देवाचें उतर करून ताणें आमकां आदार आनी फाव केलो. देखूनच ताका काळजांसान दिनवासता आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक दिनवासूंक सोदता आमच्या वडिलाक फादर चार्ल्स वालेरेन बेंगलोर सावन आयिल्लो आसा आनी आमचे मदीं आयच्या दिसाक हाजीर आसा. किरीत म्हणून म्हजे पोटचे पासत मागूंक ह्या फिरगोचे पासत मागूंक तो आयिल्लो आसा. तो जावन आसा आमच्या एसम्पशन ब्लेसड वर्जिन मेरी प्रोविन्स आजो वडील. म्हणटच आमकां सगल्यांक उर्बा दिवंक आमच्या पासत मागूंक तो आमचे मदीं आयच्या दिसाक हाजीर आसा. आनी ह्या मिसाची बेटी आमच्या सगळ्या फिरगोशकारां पासून ताणें मागलें. ताका काळजांसान पयसान येयलेल्या पासत आनी वेळ आमच्या पासत दिल्ल्या पासत ताका काळजांसान दिनवासता. आयच्या दिसाक दिनवासता फादर नेल्सन हो आमच्या पालोटीन संस्थी जी गोंयांत आसा ताजो इन्चार्ज. कासा पालोटी आसा गांव ह्या भुरग्याची आगार चलता थंयसर तो वावुरता. म्हणटच ताकाय काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता. आयच्या दिसाक आमचे मदीं आसा आमचोच यादनीक भाव गांवचो फादर रोमियो. हो आमी जाणा ते प्रमाणे ओल्ड गोवा ही आमची सगलो दोतोनीचो वावर जो गोंयांत चलता ताजो डायरेक्टर. आनी आयच्या दिसाक ताच्याच गांवांत आमचे बराबर आमच्या पासत मागूंक तो आसा. ताजो हुस्को सदांच फिरगोची सभेक आमकां दिश्टी पडटा. ताकाय काळजांसान दिनवासता आनी ताच्याच यादनीकपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद केल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आयच्या दिसाक आमचे मदीं आसा कावन्सील मेंबर आमच्या प्रोविन्साचो फादर सिरन. ताकाय काळजांसान दिनवासता. चादोरच्या नवी शेत आमची आकार चलता भुरग्याची थंयसर तो रेक्टर म्हणून आसा नवीस मास्टर. आयच्या दिसाक आमचे मदीं आयलो आमच्या पासत मागले. ताका काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक विसरूंक सोदिना. जे परी फादर पॉलमेक्सान सांगला ते प्रमाणे जायते यादनीक हांगा येवन वावरून ते गेले. पूण आयच्या दिसाक आमचे समी नाते ते घोडे स्वर्गीच्या राजान भितर सरल्यात. तांचे पासत तांकां दिनवासता आनी तांकां देवान स्वर्गीचे राज फाव केल्या प्रमाण देवा लागीं
मागता. आयच्या दिसाक याज्ञीक जे हांगा वावुरल्यात ते आमचे मदीं आसात, तांकांय घेवन वाचता. फादर पीटर आनी फादर गायतान हे दोगूय याज्ञीक हे फिरगोशीत वावरून गेल्यात, ते आयच्या दिसाक आमचे मदीं आसात. तांकां दोगांयकूय काळसां दिन वाचता. जायतो भाव ही फिरगोचे पासत ताणी केलो, जायतो भावाक ताणी पोरगोड केलो. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी याज्ञीकपणाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आयच्या दिसाक उगडास करता फादर फ्रँक आनी फादर थियो हे दोगूय आमचे मदीं कांय कारणांक लागून येवंक पावूंक ना. आनी आमी जाणात ते प्रमाणे आयच्या दिसाक गिरीतपणी आमी उगडास करतात आनी मागतात फादर थियो पासून. ताणें हे फिरगोशीत जायतो वावर केलो. कित्याक भाव भयणू दर आमकां येवन सांगतात, ह्या फादर थियोन आमकां जायती बरी आकारणी दिली. ताकाय काळजां दिन वाचतात आनी देवान ताका एक बरी भलायकी फावो केल्या प्रमाण देवा लागीं मागतात. आयच्या दिसाक दिन वाचता आमचे जायते याज्ञीक भाव आसात. आमचे पासत मागूंक आयलेले, आमचे कुशालकायेक वांटो घेवंक आमचे पासत ताणें मागले. हे सगळे याज्ञीक भावाक काळजां दिन वाचता, कित्याक ताणें आपलो फळादीक बी आमच्या पासत मागूंक आनी आमचो बाबात वाडोवंक आमचे कुशालकायेक आपलो वेळ काडून हे मिसाचे बेगीन भाग घेतलो. तांकां सगळ्यांक काळजां दिन वाचता. आयच्या दिसाक दिन वाचूंक सोदता आमचे सगळे कोयर वांगडी जे आसात. तांची नांवां घेवंक सोदिना, पूण जायतो तोकास ताणें केलो. रातची आपली प्रॅक्टीस केली आनी आपली बरी प्रॅक्टीस केल्या उपरांत आयच्या दिसाक ही मिसाचे बेटीन वांटो घेवन मिसाची भेट ओर्ता बरी आनी फळादी करून ताणें आमकां आदार केलो. तांकां सगळ्यांक काळजां दिन वाचता आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. आयच्या दिसाक दिन वाचूंक सोदता. ही सगळी तयारी तर आयच्या दिसाक जाल्या जाल्यार आनी बरे भाशेन हांव करूंक पावला जाल्यार आमचे गवळी सभेच्या वांगड्याक सगळ्यांनी म्हाका बरो सहकार आनी तेंको तांणी फावो केला. देखूनच आयच्या दिसाक ही समोरुनी घडोवन हाडूंक हांव शिकलो. देखून आयच्या दिसाक आख्खेच आमच्या गवळी सभेच्या वांगड्याक काळजां दिन वाचता. तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसाक हे 50व्या वर्साक आमी भाव भयणू एक कांतार घडोवन हाडला. हे कांतार बरोवन आमकां पियो आपलेलो जो कांतरां बरयता ताणें आमकां आदार केल्लो आसा. आमच्या सान फ्रांसीस शहराचेर हे कांतार घडोवन हाडून ताका काळजां आयच्या दिसाक दिन वाचता आनी चडांत चड ताका देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आयच्या दिसाक हे कांतार घडोवन हाडला, ते मोडूंक आमकां आदार केल्लो आसा माग रेवलोन. आयच्या दिसाक तो आमचे मदीं आसा आनी आपलो वेळ ताणें सगळे कांतार मोडूंक ताणें आदार केल्यार ताकाय हांव काळजां दिन वाचता. आयच्या दिसाक आमचे मदीं आसा व्हिडिओग्राफर जोजोफर्स आनी आमकां तीस सोंगाची तशीच आमच्या आयच्या दिसाची व्हिडिओग्राफी करूंक ताणें आदार केल्लो आसा. ताकाय काळजां देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या जिविताचेर देवाक भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आयच्या दिसाक दिन वाचूंक सोदता कोर्नेलिया आमच्या भावाक. हे सगळे सावंड सिस्टम जे आसा हांगा भायल्यान आमच्या प्रोग्रामाक ताणें आमकां जायतो आदार केला. हे आमच्या भावाक म्हज्या बाबा रावन म्हाका सहकार तेंको दिल्यार हे आमच्या भावाक दिन वाचतना देवाचो आशिर्वाद हे आमच्या भावाचेर मागता. आयच्या दिसाक दिन वाचूंक सोदता आमी हे 50व्या वर्सा सोविनेराची ल्हानशी कमिटी केलेली आनी कमिटीन आमकां जायतो सहकार तेंको दिला. जायतो तोकास ताणी हो सोविनार घडोवन हाडून
ताणें घेतला. आयच्या दिसा हे सगळ्या सोमिनराच्या कमिटीच्या वांगड्याक दर एकल्याक काळजांसान दिनवासता. आयच्या दिसा दिनवासता मारियो हे आमच्या भावाक जावं सावन कोरेला मेजा स्टेज हे सगळे घालून ताणें आमकां आदार केला. हे आमच्या भावाक काळजांसान दिनवासता. आयच्या दिसा दिनवासता आमचो आमदार मिलिंद नायक आपलो सहकार जावं सफाई करूंक जावं दुसरे वाटेन आमकां ताणें जायतो आदार केला आनी आमच्या बरोबर तो रावला. ताकाय काळजांसान दिनवासता. दिनवासता आमच्या भाव आमोणकराक ताणें आमकां जायतो सहकार आनी तेंको आपलो दिला. ताकाय काळजांसान दिनवासता आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. आयच्या दिसा दिनवासूंक सोदता आमच्या गोफरार भावाला. ताणें आमकां आयच्या दिसा पुरसांव तशेंच 50 वर्सां जाल्यात म्हूण आमी आमचे रॅलीक आख्खेच गांवांक भोंवडायलो. म्हणटूच हे सगळे पुरसांव माळावड करून ताणें आमकां आदार केलो. तांकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. भाव भयणू, आमी 50 वर्सां जो सोबिनर घडून हाडलेलो तो आमचो तयार जालो आनी ह्या वेळार गिरीतपणी हांव मागता आमच्या गांवचो भाव यादीक फादर रोमियो ताका फुडें येवन मातशें आनी हो आमचो सोबिनर सोबी माजार आनी आमच्या फिरगोचेर देवा सोबी देवाक फुडें धरून हो सोबिनर रिलीज करून मागता फादर रोमियो लागीं. भाव भयणू, ल्हानशी कॉलोनी आमचो निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी आमचे पुरसांव धाडटले. सांताक येवन आमची मांडावळ करून आमचे वॉलंटियर आसात तांकां तुमचो सहकार आदार तुमी दिवचो आनी तांकां तुमी आयकून घेवची. पयलीं आमच्या फिरगोचेर आसात ती भायर सरतली, उपरांत भायल्यान आसात तो लोक भायर सरतलो. निमणो आशिर्वाद घेतले उपरांत आमी रोखडीच आमची एक कातरून घेतली. आमचे वॉलंटियर जे आसात ते तुमकां वाट दाखयतले. कोणूच भाव भयणू जाता ते प्रमाणे लूट करची न्हय आनी मागतात आरती विनोदी तुमच्या तोंडाचे मास्क आसा ते कोणेच काडचे न्हय. कित्याक भाव भयणू आमी जाणात जाता तशें आमी आमचे प्रिकॉशन घेतात. म्हणटूच तुमच्या तोंडा वयले मास्क तुमी कोणेच काडचे न्हय. आमची मांडावळ जी आमचे वॉलंटियर आसात ते दाखयता त्या प्रमाणे तांकां आदार आनी सहकार तुमी दिवचो. पाद्रीकारान सगळ्यांक दिनवासले. हांगा जमा जाल्ल्या सगळ्या यात्रिकांच्या नांवान तुमच्या पाद्रीकाराक खेरीत भाशेन शाबासकी आनी गमनीक आनी ताचे बरोबर तुमचो पॅरिश कावन्सिल तशेंच सगळ्या फिरगोजकारांक आमची उन्मुनीत परबी आनी शाबासकी. कित्याक बरे भाशेन तुमी सगळी मांडावळ सांबाळून ही तयारी बरे भाशेन करून आयज समारंभणी केली. तुमकां आमी हो आशिर्वाद दिता आसतनाय फुडली तुमचो भावाक जीव तुमकां देवाची भरपूर कृपा मेळोवन आमी मागता. तुमकां आशिर्वाद दिवन सगळीं दिला बरें. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या कुशालकायेच्या संतोषान तुमकां धाडटा.
देवात आमच्या मोगाला सोनाच्या मेसाव आमचेर गाजयता देवोट्या आमच्या कुवोरा आसुका नमान कोता देवोट्या आमच्या कुवोरा आसुका नमान कोता भक्ती नामी वंदिता
रिक्षा भाव भयणीनो, आयज ह्या उत्सवाच्या दिसा खेरीत आशिर्वाद आमी ह्या रेदिके वरवीं घेता. रेदिकेचो आशिर्वाद म्हणल्यार सांताच्या कुडीचो एक भाग, म्हणल्यार तुमकां भाग खेरीत भाशेन हे तुमचे फिरगोशीन ह्या भागयुद्धाचें नाकूड हांगासर आसच्या. आनी आयज ताचे वरवीं आमी हो आशिर्वाद घेता. हरशीं बंद आसता, पूण खेरीत ह्या उत्सवाक उक्तें करून आमचे मुखार दवरना जाल्यार आमी ताचे देख घेवंक आनी ताचो आशिर्वाद आमी खेरीत भाशेन घेवंक. तर हो आशिर्वाद हे रेदिके वरवीं घेता आसतना आमचेर जण एकल्याचेर, आमच्या घराब्यांचेर, आमच्या गांवचेर, ह्या वाठारांत सगळीं जीं कोण वावर करतात, वो धंदो करतात, वो येतात वेतात, तांचेर सगल्यांचेर हो आशिर्वाद आमी ह्या वेळार खेरीत भाशेन मागुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत माग. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर फावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवंक तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर, तुमच्या गांवचेर आनी तुमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालूं. भाव भयणीनो, तुमचे लागीं गालती विनोदी आमचो रॅलीक आसा, सांताची माज आसा, भायल्यांनूय आमची माज आसा. मागता सगल्यांनी तुमी मोग घेवंक, पूण कोणूच भाव भयणीनो तुमी हात लायनाकात. न्हय म्हूण रॅलिकाक, न्हय म्हूण इमाजीक. गालती विनोदी खंयसरूच तुमी हात लायनाकात. न्हय म्हूण आमची इमाजीक, न्हय म्हूण रॅलिकाक. सगल्यांनी तुमी मोग घेवंक तुमकां आमचे वॉलंटियर दाखयतले, पूण कोणूच हात लायनाकात भाव भयणीनो, कित्याक आमी आमच्या सगळीं जिवाची तोकस घेतात म्हणटूच आमी जाता ते पोरपणी दुसऱ्याकूय सोयेक दिया. हात लायनासतना मोग घेवंक. Thank you.